दिवचल विधानसभा मतदारसंघातल्या पाचूय पंचायतीचेर आपल्या समर्थक उमेदवारांक जैत मेळ्ळा असो दावो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें केला। सगळ्यांक विश्वासान घेवन पंचायतींनी सत्ता स्थापन करतलो आनी पंचायतींचो कारभार व्यवस्थीत जाग्यार घालतलो अशें आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगलां। जैतिवंत पंच वांगड्याच्या हाजेरीन शुक्रारा राती घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। दिवचलच्यान पयलीच खेप निवडून आयिल्ल्या आमदारान पंचायतीचेर आपल्या समर्थक उमेदवारांक जैत मेळिल्ल्यान आपलो गड राखून दवरपाक यश मेळयलें। 7 पंच आसात ते आमचे 5 पंच निवडून येयल्ले आसात। खुबशा गावांनी जरी आमचे थोडे पंच जरी आमच्या पॅनलांतले ना आयले जे निवडून येयल्या तांच्यांनी आमकां खुबशा जाणांनी सपोर्ट केला म्हणून तांचे हांव आभार मानता। ते आमच्या बरोबर काम करपाक तयार आसात ही एक बरी गोष्ट आसा। लाटंबारचे 9 पंचायती 9 पंच आसात म्हटले आमचे 5 पंच निवडून येयले आनी बाकीचे 3 पंच आमकां सपोर्ट दिवपाक रेडी आसात। मुळगांवात जे 7 पंच आसात ते आमचे 5 पंच निवडून येयल्ले आसात। सो त्यामुळे हांव सगळ्यांचे आभार मानता। हांव सगळ्या म्हजे जे बिचोली कॉन्स्टिट्युन्सी गांवांतले म्हणजे लाटंबाचे कॉन्स्टिट्युन्सीतले सगळ्यांचे हांव आभार मानता, लोकांचे आभार मानता की त्यांनी म्हाजेर परत एकदा विश्वास दवरलो आसा। हांव जरी पण आमदार जावन लास्ट 4-5 म्हयने जाल्ले आसा, हांवूय तुमच्या कडल्यान खूब शिकता। हांव तुमकां ह्या घडये इतकेंच सांगूं शकता, हांव जे लास्ट 5 म्हयने काम केलां, प्रामाणीकपणे मनापासून काम केलां, निस्वार्थी भावेन काम केलां, जाता तो इश्यू रेज करपाक काम केलां। आनी हांव सदांच सांगता, हांव म्हज्या पंचाकूय हांव सांगता आयच्या दिसा की आयज जशे तुमी निवडून येयल्यात तुमच्या वाड्यान, आयज सगळे जे वाड्यान लोक आसात ते तुमचे आसत। आपले तुपले सगळे विसरलेले आसा जशें हांव समजता तशें। आमी सगळे 5 सरपंच, 5 डेप्युटी सरपंच आनी पंच मेळून आमी आमच्या बिचोली आमचो गांव भागाचो म्हणजे लाटंबारच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमी विकास घडोवया। परत एकदा हांव आमच्या पत्रकारांकूय तांचे आभार मानता।